नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आयज जम्मू काश्मीर भोंवडेर आसात. थंय तांणी संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हड रेल्वे पुलाचें म्हळ्यार चिनाब पुलाचें आनी अंजी पुलाचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्र्यांनी 46,000 कोटी रुपया परस चड खर्च आयिल्ल्या साबार येवजण्यांचो बुन्यादी फातरूय बसयलो. तशेंच कांय प्रकल्पांचें लोकार्पण केलें. चिनाब पूल हो न्हंयेपासून 369 उंचायेचेर बांदला. हो पूल 1315 मीटर लांबायेचो आसा. जम्मू आनी श्रीनगरा मदलें अंतर उणें करप हो हेत ह्या पूल बांदपा फाटलो आसा. काश्मीर ते कन्याकुमारी मेरेन देश आतां रेल्वे जाळ्या वरवीं जोडला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आपल्या उलोवपांत म्हळें. कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया. बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे. साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था. लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है. हो पूल म्हळ्यार भारताची शक्त आनी सामर्थ्याचें जिवीत देख आसा अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है. ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है. ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है. ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खरीप मोसमाच्या लागवडीची सुरवात केली. 2025 वर्सा खातीर भाताची खरीप यंत्रिकीकृत पेरणीची सुरवात मुखेलमंत्र्यांनी केली. राज्यांतल्या डॉन बॉस्को सोसायटी आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीत कृषी मंत्री रवी नायक, ICARचे डॉ. प्रवीण कुमार, कृषी संचालक संदीप फळदेसाय, फादर क्लायव्ह टेलीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयाक स्वयंपूर्ण राज्य करप ही आपल्या सरकाराची मोख आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सरकार एग्रीकल्चर सेक्टरात कितें करता हें हांवें सांगपाची गरज ना. फादर जॉर्ज हांच्यानी आपल्या 4 लायनींनी क्लियर कट सांगला. फॉर लास्ट 10 years म्हणजे वॉट एवर द सपोर्ट फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जो तांकां मेळटा ती कोय हाज्या पयलीं केन्नाच मेळूंक नाशिल्लो. हांव खरोखरूच आय एम व्हेरी मच थँकफूल फॉर यू की सारको उपयोग कितें करप आनी कशा पद्दतीत करप हो तांच्यांनी घेतला. आणि ताकाच लागून हांव खरोखर म्हणजे मनापासून तांच्या आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव खूब खूब अभिनंदनूय करता. 10 वर्साचे एफर्ट्स आमकां दिसून आयल्या आनी म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 10 वर्साच्या भितर म्हणजे आतां जर 40 लाख जाली आसत म्हणजे 400 हेक्टर जाली आसत जाल्यार ती 4,000 हेक्टरांत कन्वर्ट जावपाक जाय मेकनायज्ड. हो होप्स दवरून काम करूया. इट इज नॉट 10 years. तर म्हाका जर दिसता की इट इज एन आफ्टर एवरी इयर म्हणजे ती जवळपास डबल जावपाक जाय. म्हणजे नेक्स्ट इयर ती आनीक डबल जावपाची गरज आसा. 400 हेक्टराच्या उपरांत ती 800 हेक्टर जावपाक जाय. सशक्त ग्रामीण समाजा बगर विकसीत भारत शक्य ना अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री P. चंद्रशेखर हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री आवास येवजण ग्रामीणा खाला
मिरामार पणजे आयोजित केल्ल्या प्रादेशीक ग्रामीण कार्यशाळेत ते उलयताले। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्याचे ग्रामीण उदरगत मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखालचे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता। समाजातल्या सगळ्या घटकांक स्वताची घरां मेळची हे खातीर आपले सरकार वावर करता आनी त्या संबंधान रोखडीच ही येवजण चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, उनका 2014 का पहला भाषण जो उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने 10 साल का विजन हमारे सामने रखा था। फिर जब 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा के लिए बोलते हैं। विजन हाउसिंग फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल, इक्विपमेंट फॉर द दिव्यांग, इस तरह की जो 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम जो उनके हैं, मैं प्राउडली कहता हूँ इस 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में 80% ऑफ द प्रोग्राम 100% अचीवमेंट करने वाला राज्य कौन है? तो गोवा है, और सबसे पहले अचीवमेंट करने वाला राज्य है। आज भी हमने हर घर नल से जल हो, हर घर बिजली हो, हर घर शौचालय हो, या हर ग्राम सड़क हो, हर घर इवन तो द पीएम इंश्योरेंस योजना हो, इस तरह की योजना 100% अचीवमेंट करने वाला राज्य गोवा का पहला नंबर आता। सांखळे नगरपालिकेक मॉल्व्हियो कंपनीन 10 इलेक्ट्रॉनिक वाहनां कोयर व्हरपा खातीर भेटयल्यात। CSR खाला भेटयल्ली ही वाहनां मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं नगरपालिकेक भेटयली। ह्या वाहनांक लागून नगरपालिकेचे दर म्हयन्याक 1 लाख रुपया बचत जातले। सांखळी नितळ, सुंदर आनी कोयरमुक्त दवरपाची जापसालदारकी सांखळेकारांची आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। हांव मॉल्व्हियो लॅबाक आमच्या सांखळेकारांच्या वतीन खूब खूब धन्यवाद दिता। CSR इनिशिएटिव्हच्या अंतर्गत तेंच्यांनी ह्यो 10 गाडयो आमकां सांखळेकारां खातीर दिल्यात, ही खूब बरी गजाल आसा। आमी पळयता की सातत्यात एक म्हणजे आयच्या एनवायरमेंट डेची शुभेच्छा दिता आसतना स्वच्छ सांखळी, सुंदर सांखळी जर दवरतले आसत जाल्यार ती आतां आमची जबाबदारी आसा। म्युन्सिपालिटीन वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्ह घेतल्या, त्यो इम्प्लिमेंट करपाचें आनी खूब बऱ्या पद्दतीन लोकां मदीं वचपाचें काम सांखळेचे आमचे कामगार, कावन्सिलर सगळे जाण करतात, बट लोकांनी तांकां सहकार्य करचें इतकें ताचे कडेन मागता। कार्बन इमिशन नेट झिरो करपा खातीर सातत्यान सरकाराचो, म्युन्सिपालिटीचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसता। वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी कार्बन इमिशन नेट झिरो करपा खातीर प्रयत्न करीत आसा। आनी आयच्या बऱ्या ह्या एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान 10 व्हेकल, इट इज अ बीग थिंग, एका मॉल्व्हियो कंपनीच्या CSRच्या वतीन आमकां सांखळी नगरपालिके खातीर मेळप म्हणजे म्हाका दिसता सांखळेकारांचें भाग्य आसा। पण सांखळेकारांनी ह्यान फुडें प्लास्टीक पिशवी बाजारात काडपाची बंद करची आनी तेंच्यांनी आपली कॉटनची पिशवी घेवन येवची, जेणे करून प्लास्टीक आमी घेवपाचेच बंद करतले। वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह ह्या फुडल्या 8 ते 10 दिसांक सरकार घेवपाचें आसा, पण लोकांनी जर घेतली आसत जाल्यार तेजें खूब मोठें सहकार्य आमकां सगळ्यांक जातलें। मडगांव उदरगतीच्या मुद्द्याचेर भासाभास करपाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बसका घेतली। मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी, मडगांवचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक, वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे मुखेली हे बसकेत वांटेकार जाल्ले। हे बसकेक 14व्या वित्त आयोगा खालचो खर्च, मेळे उदक प्रक्रिया प्रकल्प, कोयर व्यवस्थापन आनी प्रक्रिया, मडगांव आनी नावेलीत स्क्रॅपाचो विलो ह्या विशयांचेर भासाभास जाली। आयुष इस्पितळ, साळ न्हंय आनी झऱ्याचें सोबितीकरण, पोन्न्या जिल्लोधिकारी इमारतीचो सांबाळ, येरादारी व्यवस्थापन, लिंक रोड ह्या प्रकल्पांचो नियाळ हे बसकेत घेतलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।